पोर्तुगालचे नागरिकत्व स्वीकारूनय गोंयांत वेंचणूक लढोवन आलेक्स सिक्वेरान आमदारकी आनी मंत्रीपद भोगला. ताणें पोर्तुगालांतूय जमीन विकत्यो घेतल्यात. ताचेर कायदेशीर कारवाय जावची फ्रँकी डिमेलोन आरोप केला. जाल्यार ते सिद्ध करपाच्या आलेक्स सिक्वेरान ताका आव्हानूय दिलां. पोर्तुगालाचो पासपोर्ट बाळगयिल्ल्यान आलेक्स सिक्वेराच्या विरोधात फ्रँकी डिमेलोन क्रायम ब्रांचीत कागाळ नोंदयल्या. पोर्तुगालाचो नागरीक आशिल्ल्यान ताका भारतांत वेंचणूक लडोवपाचो अधिकारच ना. तरी लेगीत ताणें नुव्या वेंचणूक लडोवन आमदारकी भोगली आनी मंत्रीपदय. पोर्तुगालांत ताची जमीनय आशिल्ल्यान ताची चवकशी जावची नुवेच्या फ्रँकी डिमेलोन मागलां. आयकयात. गोंयचो नागरीक जावन आलेक्स सिक्वेरा हाचेर क्रायम ब्रांचान कंप्लेन घायल्या. कित्याक ताणें आमकां फटोवन आमकां आमचो आमदार आनी मंत्री जाल म्हणून. इन 2007 तो मंत्री आनी आमदार तो आमचो पयलो लोतोली मतदारसंघाचो आमदार 1994 2012 पासून तो आमदार आशिल्लो. आनी 2000 ताणें आपली बर्थ रेजिस्टर केली लिस्बन पोर्तुगालाक आनी आमकां कांय खबरूच ना. आयज आमच्या गोंयचे परिचय कळपाक जाय, आमच्या गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय. तेणी आमकां हुंय काळखान दवरले आनी आमकां कशें फटयले पळय ते. आनी आतां परतून तो इलेक्शनाक बसपाक क्रिसमस फादर जाय पावता. हांव म्हणटा जरी तर ह्या आलेक्स सिक्वेरा कडेन आतां आमदार दितो आमचो आलेक्स सिक्वेरा कडेन पोर्तुगीज पासपोर्ट आहा. 2 फावटी तो ट्रॅव्हल जाला. 2007 to 2012 तो मंत्री आसलो पावर बिजलेचो आनी एनवायरमेंट दिगंबर कामतीच्या सरकारान, या काँग्रेस दिगंबर कामतीच्या सरकारान तो मंत्री आशिल्लो. आनी एका मनशाक आमकां 2 कडेन रेजिस्टर्ड जावन आपलो आमकां एलिसा आमचो इलेक्ट जावपाक जायना. जर तर आलेक्स सिक्वेराक तर कॉन्टेस्ट करपाक जायो जाल्यार आलेक्स सिक्वेरान पोर्तुगाला वचून कॉन्टेस्ट करपाचो. म्हाका खबर आहा ते भाशेन इवन तेकडे पोर्तुगालाक प्रॉपर्टी पासून आयली. जेन्ना आमी आतां कंप्लेन फायल केल्या ताचे इन्व्हेस्टिगेशन जातले तेन्ना जर तर आमकां कन्सर्न ऑथॉरिटीन डॉक्युमेंट मागले जाल्यार आमी तांकां डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करतले. आनी आतां आयकयात नुवेचो आदलो आमदार आनी आदलो मंत्री आशिल्ल्या एलेक्स सिक्वेराचें स्पश्टीकरण. Frankie DiMello can identify any other properties within India, within Goa. I request him to come forward and show to us, because we have no properties other than the areas. Forget about having properties in Portugal. He has filed complaints before the crime branch, I think. The outcome of the complaint will be seen. As far as him saying that I have taken an oath and worked as a minister from 2007 to 2012, I would like to tell him that he has to first prove that I am not an Indian citizen. I am here in my hands with an Indian passport which clearly declares me as an Indian citizen. Frankie DiMello has no authority to declare me Portuguese or Indian or whatsoever. Yes, he is a good talker. I would like to remind him also that I have, during my tenure as a minister, during my tenure as an MLA, many people have got jobs in my department, so in whichever position I headed. I have not taken a paise. I have not promised to send people to America and to send people to Europe and due to them.
this he should keep in mind before he makes allegations and makes statements. With these few words, I hope I've been able to clarify the confusion that is being created by this particular person. And once again, let me reassure you all, I have never taken a Portuguese passport, nor do I own any property beyond, as I said, up to Panjim, even in my business interest. So, not even crossing Mandovi Bridge. Thank you very much. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार.